शेनवारा RDX गोवा चॅनलान 15वो वर्धापन दीस मनयलो. ह्या निमतान 4थे आदर्श गोंयकार पुरस्कार भेटयले. ह्या पुरस्काराचे मानकारी जिज्ञासा पंगड, डॉ. नारायण हेदे, वरद सामंत, भाग्यश्री पाडलोसकर आणि मंत्री सुभाष शिरोडकर आशिल्ले. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्यांनी हे पुरस्कार भेटयले. ह्या वेळार तांच्या बरोबर माचीर RDX गोवा चॅनलाचे सर्वेसर्वा दर्शन लोलयेकार आणि राजन किरकार हजर आशिल्ले. आदर्श गोंयकार पुरस्कार आयोजीत केल्ल्या खातीर आनी वेगवेगळ्या मळार परिपूर्ण पुरस्कार मेळोवपी वेंचून काडपा खातीर मुखेलमंत्र्यान RDX गोवा चॅनलाक परबी दिली. RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट. आज ह्या 15व्या वर्सा म्हाका अभिमानान सांगन दिसता की आमचे जे युनिट आसा RDXाचे प्रत्येक काम करपी RDXा खातीर मनीस वो मेहनत घेवन काम करता. आणि हांव अशें म्हणीन की हांव जर एडिटर इन चीफ म्हणून आसलो तरी पुराय सगळी जापसालदारकी राजन उखलता. आणि राजन हें चॅनल आपल्या तरेन आपले परीन हाताळटा. आणि हें चॅनल आज इतक्या फुडें पावपाक ताजो व्हडलो सिंहाचो वांटो हितून भितर आसा. हांव फावंडर मेंबर जरी आसलो, हांव अधून मधून कार्यक्रमांनी भाग घेताच, पण खरें काम जर कोणी केलां तर तें राजनान केलां. गोमंतक जननी हरिहर तारिणी, गोमंतक जननी हरिहर तारिणी, सैम रूपी सौम्य रूपी माय माझी लैराई, माझे आई माझी लैराई, माझे आई माझी लैराई. So, but it's a very good sport, and shooting is a very good sport. I would like all of you at least to try once as a fun. It's a very good sport. Thank you. चड काय उलयना, इतलेंच सांगता की आमची माती ही आमची आवय आसता. सो ती आमच्यो जमनी आसा त्यो आमी राखून दवरपाची गरज आसा. ते एक भांगर आसता, भांगर हे केन्ना विकप आसना, ती राखून दवरप, तेतून आमी पीक घेवप. आणि आमचे गोंय जे म्हणजे आमी म्हणटा की आमच्या गोंयान कांय जायना, पूण आमच्या गोंयान सगळ्यो गोश्टी शक्य, फक्त करपी जाय. करपीच कमी पडलेले आसा. भायर सरा, आमचे कडेन जमनी आसा, एग्रीकल्चर करा आणि बरें जीवन जगा. इतलेंच सांगता. धन्यवाद. येता ताका बरो करचो आनी येता हांवें ध्येय दवरलें आनी तशेंच हांव काम केलें. थँक्यू RDX. म्हज्या ह्या कार्यक्रमा संबंधी म्हणजे म्हाका जो सन्मान मेळ्ळा त्या संबंधी हो म्हजो पयलोच सन्मान. हांव सहसा हय कोणा म्हणत ना. म्हणजे सन्मान घेवपा संबंधी, बाकी कामा संबंधी केन्ना म्हजे ना म्हणटा उतर ना. पण सन्माना संबंधी पयलेच खेपे बाब दर्शन जो आसा पळय न्ही, हाका एकदम सुरवाती पासून वळखता हांव. खूब मोठे कार्यक्रम ताणें आमच्या गांवांत केल्ले. आनी त्यामुळे बाब राजनान जेन्ना सुचित केलें की हो सन्मान घेवपाक जाय अशें म्हणून ताणें हय म्हणिल्लें आसा. ह्या सन्मानान मी एकच सांगता, हांव शिक्षणा खातीर भरपूर काम करपाक जाय. 9th of June 1971 तेन्नाच्यान धरून ते आतां पर्यंत काम करीत आसा. आनीक सहज काही ठिकाणी म्हटलें मागीर, आनी आजूय परत रिपीट करता हांव, की आमी थारायल्लें आसा आनी म्हज्या कुटुंबान थारायल्लें आसा की शिरोडकर कुटुंबिया कडल्यान 100 वर्सां शिक्षणाक योगदान हें जावकूच जाय. आनी म्हणून म्हज्या दोनूय भुरग्यांक, जो सचिन चलो जो आसा ताका इंजिनियर आसा ताका, आनी डॉक्टर गौरी हांकां दोगांयकय सांगलां की मुखाल्ली 45 years यू हॅव टू कॉन्ट्रिब्यूट युअर मायंड फॉर एज्युकेशन. खंयचे पद्दतीन करपाचें, कशें करपाचें हें तांणी ताजी मायंड चलोवपाक जाय, पूण हें करूंक जाय. सो दॅट 100 years कॉन्ट्रिब्युशन इन द फील्ड ऑफ एज्युकेशन. खूब कश्टांतल्यान तांच्यांनी आपलो RDX चॅनल हो गोंयांत तांच्यांनी फक्त गोंयांतच न्हय तर यूट्यूब चॅनलाच्या माध्यमांतल्यान, जशें तांच्यांनी महाराष्ट्र आसतलें, कर्नाटक आसतलें, गुजरात आसतलें, आपल्या हांगासर तांच्यांनी नांव कमयलें. आनी यूट्यूब चॅनलाच्या माध्यमांतल्यान समेस्त गोंयकार जो जगभर आसा हो चॅनल ते सगळे कडेन पळयता. हांव खरोखरूच म्हणजे हांव बाब राजन हाका खूब खूब परबी भेटयता. आदर्श गोंयकार पुरस्कार दिवपाचो ह्या वर्धापन दिनाच्या निमित्तान ठरयलें. आनी आदर्श पुरस्कार दिवपाचो तरी कोणाक, ही क्षेत्रां निवडटा आसतना एड्युकेशन आसतलें, स्पोर्ट्स आसतलें, भलायकी आसतली, आनी इनोवेटीव थीम म्हणजे सिंगींग आसतलें, म्युजीक आसतलें, जो गोंयचो आत्मा आसा. आनी सातत्यान हातूंतल्यान तांच्यांनी जो पुरस्कार आमचे WRD मिनिस्टर सुभाष भाऊ शिरोडकर हांकां तांच्यांनी चूज केलें. खरोखरूच
ते केन्नाय सांगता आसतना सांगता की मुळात म्हजो पिंड हो शिक्षक. म्हणजे आपूण राजकारणान हो म्हणजे चुकून आयलो, खरो म्हणजे आपूण पयलीं शिक्षक. डॉक्टर हेदे हांच्या बद्दल जर सांगतले आसत जाल्यार आयज आमी पळयता की स्वताक फीट दवरलो म्हणजे दुसऱ्यांक फिटनेसाच्यो टिप्स दिता दिता ह्यो केन्ना शक्य जाता. आपूण फीट उरलो जाल्यारूच शक्य जाता. आयज 80 वयाचेर सुद्दां ते स्वता प्रॅक्टीस करता, स्वता मॉर्निंग इवनिंग वॉक करता. खेळा खातीर तर आपल्या भुरग्याच्या जरी आशिल्लो आसत एको खर्च करप कोणाकूय परवडना. बट आय थिंक मिस्टर अँड मिसीस पार्डोसकर हांच्यांनी त्या बाबतींत स्वताची यश शूटिंग अकाडमी एस्टाब्लीश केली आनी एक लेडीज जावन सुद्दां म्हणजे ती इंटरनॅशनल ज्युरी जाली त्या बद्दल हांव तिजेंय बी खूब खूब अभिनंदन करता. इट इज अन रॅर कॉम्बिनेशन म्हणपाक काय हरकत ना, कारण स्पोर्ट्स क्षेत्रांत आमी गोंयांतल्या वेगवेगळ्या जाणांचे फेलिसिटेशन वेगवेगळे फावटी केले. बट तुमी म्हणटा तसो सोदून काडून तिचे फेलिसिटेशन केलें त्या बद्दल राजन बाब तुमचेंय बी खरोखरूच मना पासून अभिनंदन. आज अभंग रिपोस्ट खूब जाण पळयतात, बट अभंग रिपोस्टाच्याय धर्तीचेर त्याच्याय पेक्षा बरें हांव म्हणटा गोंयचे आमचे कलाकार जिज्ञासा ग्रूप तांकां फक्त एक प्लॅटफॉर्म दिवपाची गरज आसा आनी म्हाका दिसता ते ऑलरेडी म्हणजे सुपरस्टार आसा. पण आमी गोंयकारांनी आमचें म्युजीक आमच्या भुरग्यांक फुडें काडपाक जाय. राजन बाब तुवें वेवस्थीत रित्या जिज्ञासा ग्रुपाक हांवें खूब फावटी म्हज्या मिसेसी कडल्यानूच आयकल्लें त्यांच्या बद्दल. हांव केन्ना डायरेक्ट आयकूंक पावूंक ना, बट इट इज वन ऑफ द बेस्ट म्हणजे गोंयांतले आनीक थोड्या दिसांनी एक बरे कलाकार फामाद कलाकार म्हणून म्हाका दिसता गोंयांत तांचें नांव आसाच आनिकूय ते मोठे जावचे हें तांच्या लागीं मागता. 2020 म्हणजे सगळ्यांचे धंदे बंद जाल्ले, कोणाचोच धंदो चलनाशिल्लो कारण कोवीड आशिल्लें. पण वरदान कोविडाच्या काळात सुद्दां म्हणजे 25 ते 30 लाख रुपया जोडलेले. कित्याक खबर आहा, भाजी भायली येवपाची बंद जाल्ली, वरदाचीच भाजी हांगा चलताली. आनी तेद्या वेळार म्हणजे 2020 तुमी पळयला पिक्चर आसतलें, ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजीच्या हस्ते ताजें आमी फेलिसिटेशन केलें. असो वरद सामंत इज एन नाव ही इज अ ब्रँड एम्बॅसिडर ऑफ द एग्रीकल्चर. ही इज अवर ब्रँड एम्बॅसिडर. हांव आयज 15 वर्सां सेलिब्रेट करता, फुडलीं 50 वर्सां तुजी सेलिब्रेट करची आनी तेन्नाय बी आमकां आफोवचें हें तुज्या लागीं मागता आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं.